ऑलरेडी रस्त्याच्या आणि आमचे पंचायत जो की प्रोसेस हा जो म्हणजे ठराव घेऊन जे की ऑलरेडी सगळे प्रोसेस हांव ऑलरेडी केल्लो हा पणजे सेक्रेटरीसून आमची फायल एप्रूव्ह जावन ती आमचो प्रताप सिंग राणे आमचो पर्याचो MLA आहा तेजो आमी नोट घेवन रिमार्क घेवन ती फायल ऑलरेडी पास जाल्ली आहा म्हणजे ऑलमोस्ट टेंडराक पावल्ली आहा आनी हांव आज ते म्हाजें रोटेशन सदांच चालूच आहा म्हणजे बिचोले जावप बिवप चालूच आहा। हांव इतकेच रिक्वेस्ट करता ज्या सरकारा कडेन आयज जो आहा जो आयज फाल्यां करता तो म्हाका म्हाज्या हिसपान की तेणी जाता तितले बेगीन आमचे फायलीचो टेंडर करून आमचें काम सुरवात करपाचें कारण की लोकांक न्हू आयज चलपाक प्रॉब्लम जाला गाडी व्हरपाक सोडून घाल चलपाक प्रॉब्लम जाला आयज तुमी हांगा फाटल्या 15 दिसांक हांगा 5-6 जाण पडले गाडयेन सुद्दां पडले आयज लोकांक उदकाचो मोठो प्रॉब्लम हे वाड्यार उदकाचो टँकर येयना की लोक कशें टँकर वयतलो की टँकर आयज फाटल्या फावट अशें 15 दीस एक जालो की टँकर हांगा एक उरलो ताका रिवर्स देंवचो पडलो की वरती चडना रोड सारको ना न्हू चडटालो गो टँकर येवपाक रेडी ना लोक येता ते बांयचे सकयल पाणी हाडून वरती व्हरतात त्या खातीर हांव सरकाराक मागता आयज आमची फायल जी 14 लाखाचो एस्टिमेट पास जाल्लो आहा जाता तितल्या बेगीन त्यो फायल टेंडर करून आमचे कामाक सुरवात करचे। ह्यो हिवऱ्या गांवाचो रोड मेन रोड जावन आसा ते 10-15 वर्सां जाली अजून रोड करूंक ना। खूब जाण भुरगे पडलेले आसा ह्या रोडान आनी खूब जाण भुरगे पडलेले बी आहा ह्या रोडान आनी म्हणजे एक म्हणजे प्रॉब्लम 108 सुद्दां वयपाक मेळपाक ना इतको प्रॉब्लम आमच्या लोकांनी गांवच्या लोकांनी रोडाक माती घालून गाडी वयपाक केल्लेली आसा बारीकशी 2 व्हिलर वयपाक केल्लेली आसा आनी आमच्या गांवान म्हणजे एक बालवाडी आसा ते बालवाडी रोड वयपाक सुद्दां ना लोकांक गाडी सुद्दां घालपाक रोड ना 4 व्हिलर सुद्दां गेल्यार 4 व्हिलर सुद्दां हांगा रोडार उरलेली आसा। हिवरेम बुद्रुक ते मडा हांगासर एक रस्त्याचो एक व्हडलो इश्यू जाल्लो आसा फाटली 10 वर्सां हे रस्तो पेंडींग आसा आमी जायचे प्रोसेस केल्ले आसा पण आयज पर्यंत स्टे ऑर्डर म्हटल्यार की प्रोसेस जायना आयज फायल पंचा तर्फे आमची फायल बिचोली रोड सेक्शनान पावल्ली आसा पण आयज फुडें प्रोसेस जायना ताका लागून आयज त्या रस्तो जायना म्हण आयज खुबशे आमकां इश्यू जाता ते म्हटल्यार पाण्याचो एक इश्यू जाता जर हांगा जे ते म्हणा हिवरे जर हांगा आसा तांकां आयज वॉटर सप्लाय टँकर तर्फे करता आनी आयज तो रस्तो आयज फूल ऑलरेडी गेल्लो आसा ताका लागून गाडी वरती वचपाक प्रॉब्लेम करता ते आता हे रोडाची पद्धत अशी आहे काय 15 वर्सां हे रोडा कळ्ळें न्हू आनी ते कितले वाटे ते विजीट करून नाका हितूर आमचे न्हू हितूर जावन वाळपय साखळे जावन सांगले आनी जाता जाल्यार मातसो बेगीन प्रयत्न करपाचो आनी आमच्या बाबांनी लक्ष घालून किंवा साहेबांनी लक्ष घालून ते मातशें जास्त बेगीन करपाचें।